मरे बाबू, प्रोडक्शन कशें जाता तें? हय दीदी. कितें? पप्पा हांगाय तेच. हें आमकां सदांचेंच जालां. काम चालू आसतना अशें परत परत लायट वचप चालूच आसता. पूण दीदी तुम्ही आमच्या घरा लायला तसलो हांगा इन्वर्टर कित्याक लायना? इन्वर्टर? येद्या व्हडल्या इंडस्ट्री इन्वर्टर ना, पूण आमी आनी एक कितें तरी उपाय करता. यो हें पळयात, हाचेच भरोशार चल्लां सगळें. म्हणजे प्रत्येक इंडस्ट्रीन हे अशे जनरेटर आसताच? हय तर, गोंयांत व्हड व्हड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसात, पूण पावर लायन तितलीच कमी आसा. ती आमकां पावना आनी ताका लागून मागीर अशें परत परत लायट वचप चालूच आसता. एक तर ह्या डिझेल वापराक लागून आमचे खर्च वाडटा आनी प्रॉफिट्स इफेक्ट जाता. आनी अशें जाल्ल्यान आमी बाकीच्या राज्यांतल्या उद्देगा वांगडा कम्पीट करपाक शकनात. पूण तुमी हे मॅनेज कशें करतात तर सगळे? कितें करतले? आमकां आनी पर्याय ना. गोंयच्या दर इंडस्ट्रींत हे अशे जनरेटर वापरप जाता आनी तितल्याच व्हड प्रमाणात पेट्रोल आनी डिझेलाचोय वापर जाता. हांगा कांय लोक खरे फटाचो तपास करिनासतना सैमा खानी जातली म्हणून पावर लायनीक विरोध करता. पूण हे अशे जनरेटर वापरून आवाजाचें आनी वाऱ्याचें प्रदूशण जाता. ताचें कितें? प्रोडक्शन बंद करप आनी हांगा काम करपी लोकांचें कितें? म्हणजे जर जनरेटर बंद जाले जाल्यार प्रोडक्शन कमी आणि तितकेच लोक बेकार जातले. तर पप्पा हे कॉम्प्लिकेटेड मरे. एक वटेर पळोवंक गेल्यार हय, पूण खंय तरी आमकां आमचो सैम आनी आमच्यो लायटी सारक्यो म्हत्वाच्यो गरजो हाचो बॅलन्स सांबाळचो पडटलो न्हय. आनी हाका उपाय एकच, तो म्हणल्यार गोंयांत नवीन पर्यायी आनी क्लीन पावर लायन हाडप, तेंय बी सैम सांबाळून. सैमा वांगडा करूया आमच्या भविष्याचोय विचार. उद्योगांक दिवया उर्जा आणि गोंयच्या उदरगतीक आधार.